बेकायदेशीर रेवेच्या धंद्यात एका मांडवीतूच 300 बेकायदेशीर व्हडी। कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचो रिपोर्ट। स्टाफ जाय तितलो नाशिल्ल्यान खंय पोर्ट्स कॅप्टन ती व्हडी जप्त करूंक शकना। सरकारान व्हडी जप्त करपाचें काम खंय आउटसोर्स करचें। खर्च व्हडेकारांकडच्यान वसूल करचो म्हूण कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचो सल्लो। चीफ सेक्रेटरी बरोबर घेतिल्ले बसकेंत हो रिपोर्ट दिला। बसकेचे मिनिट्स हायकोर्टाक पावयल्यात। कायद्यान पावसात रेवेचो धंदो बंद, मात गोंयांत तिनी त्रिकाळ चालू। कायदो खुटयाळ्याक। मायन्स खाते, पोलीस, पोर्ट्स कॅप्टनाचे कोत ना। सरकार आनी रेवकारांक शिस्त लावंक हायकोर्ट सध्या बडी घेवन फाटल्यान लागला। कोर्टानूच चीफ सेक्रेटरीक संबंधीत खात्याचे उचेले ऑफिसरांची बसका घेवंक लायिल्ली। ते बसकेचे मिनिट्सय हायकोर्टान मागिल्ले। निमणे बसका जाली। मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेखाला बेकायदेशीर रेवेच्या धंद्याचेर बसका। बसकेत खण, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, GCZMA, जैवीक विविधताय महामंडळ, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पुलीस आनी बाकीचे संबंधीत खात्याचे अधिकारी आशिल्ले। बसकेत महत्वाचो मुद्दो आयलो तो बेकायदेशीर रेवेचो। बसकेच्या मिनिट्सा प्रमाण एके मांडवी न्हंयतूच सुमार 300 बेकायदेशीर व्हडी बेकायदेशीर रेंव काडटात म्हूण कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान म्हायती दिली। असल्या व्हडयांक जप्त करून 1,500 फायन घालून सोडटात। स्टाफ उणो आशिल्ल्यान व्हडयांचेर कारवाय करप कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक शक्य जायना। सरकारान हे काम आउटसोर्स करचे, कारवायेत खर्च येता तो व्हडयेकारांकडच्यान वसूल करचो म्हूण कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचो सल्लो। कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स म्हणटा ख्यास्त खर करपा खातीर कायद्यात दुरुस्ती करची। मायन्स खात्यान बेकायदेशीर रेंव काडटल्यांचेर नदर दवरूंक नवे सॉफ्टवेअर घेवपाचें थारायला। सरकारान त्या शिवाय बाकीच्याय खात्यांक कारवायेचो अधिकार दिवप, इन्स्पेक्शन करप, हेल्पलायन आनी फ्लायिंग स्क्वॉड असल्यो गजाली पेपराचेर थारायल्यात। हायकोर्टाक बसकेचे मिनिट्स धाडल्यात। कोर्ट चड करून बुधवारान निकाल दिवंक शकता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंट 5 ऑक्टोबराक पणजे आझाद मैदानाचेर धरण्याक बसपाचो आसा। उपासाक 3,000 मायनिंग डिपेंडंट आसतले म्हूण संघटना सांगता। फ्रंट सगळ्या पक्षांच्या फुडाऱ्यांक थंय आपयतलो म्हूण फ्रंटाचे फुडारी सांगतात। तिनूय खासदारांनी खंय फ्रंटाक विशय जाग्यार घालपाचें उतर दिलां। दिल्ली संसद अधिवेशनाच्या वेळार पयले 3 दीस खंय फ्रंट जंतर मंतराचेर बसतलो। आनी ताका लागून जो आमचो 3 तारखेक आमी बंद म्हटलो, तो बंद आमी 3 तारखेक न करता। आमी तो 5 तारखेक एक लाक्षणीक उपोशण, एक 2-3 हजार वर्करांचे, म्हणजे मायनिंग डिपेंडंट जे आसात वर्कर आनी ट्रक ऑपरेटर, ट्रक ओनर्स, ट्रक ड्रायव्हर्स आनी अन्य बाकीचे डिपेंडंट आसात, त्यांच्या आझाद मैदानाचेर एक लाक्षणीक उपोशण आमी करतले। सकाळी 10 सुरू जातले आनी 4:30-5 पर्यंत सोंपतले। त्या लाक्षणीक उपोशणाक आमी ज्यो गोंयच्यो पॉलिटिकल पार्टीज आसात आनी राज्यकर्ते आसात, पर्टिक्युलरली 3 खासदार, गोवा फॉरवर्डचो प्रेसिडेंट कोण आसा तो, MGPचो प्रेसिडेंट आनी BJPचो प्रेसिडेंट, हांकां थंय आमी त्या दिसा आपयतले। काँग्रेसचे जे कोण हे आसात, जर काँग्रेसचो गोंयचो ऑब्जर्वर किंवा गोंयचो जो कोण पळयतात प्रभारी चल्ला कुमार लास्ट टायम जो येयल्लो, ताका सुद्दां आमी आपोवपाचे प्रयत्न करतले की त्या दिसा तुमी आमकां एड्रेस करप आनी आमचें तें लाक्षणीक उपोशण जें आसा तें उपोशण तुमी प्रेजेंस दिवप आनी आमकां सपोर्ट करप अशें आमी तांकां सांगतले। जाल्यार जो आमचो फायनल प्रोग्राम आमी ठरयलो की पार्लमेंट सेशन जेन्ना सुरू जातलें तेन्ना फर्स्ट 3 डेज आमी जंतर मंतराचेर धरणां करतले। सादारणपणे 1000 मायनिंग डिपेंडंट गोंयच्यान आमी व्हरून थंय धरणां करतले। हो आमचो कार्यक्रम फिक्स आसा, तातूंत चेंजीस कांय ना आनी आमी चेंजीस करचे ना अनलेस कॉन्क्रीट आमकां तेंच्यांनी प्रपोजल दिले। मजगती काँग्रेस सेवा दल गोंय फाट्याचो मुखेली राकेश शेट्टी पणजे मायनिंग डिपेंडंटाक मेळ्ळो। और उनका ध्यान ये 60,000 जो वर्कर्स है जो आज यहीं पे पंजिम में नहीं पूरे गोवा में 5 जगह पे वो आज अनशन पे बैठे हुए, उनके ऊपर होना चाहिए। मगर मुझे ये बताया गया कल उन्होंने इतना बड़ा इम्पोर्टेंट इशू को छोड़ के सिर्फ 6 जो कैसीनो के मालिक है उनका जो एग्रीमेंट है रिन्यू का वो उन्होंने कल साइन किया हुआ है। 6 महीने का एक्सटेंशन दिया है। मैं इस बात का निषेध करता हूँ। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि मुकेश अंबानी कितना पैसा बना रहा है या अदानी कितना बना रहा है। हमें ये फिक्र है कि ये जो हमारे माइनिंग के वर्कर्स है
इनका घर चलना चाहिए। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आणि शिरीष कुंकळेकार। वागातोर दर्यावेर उडपीचो नुस्त्याचो ट्रॉलर येवन आडकला म्हणून सोमारा सकाळच्यान बोवाळ। ट्रॉलराचें इंजीन बंद पडलें आनी नुस्तेकार कारवारच्यान गोंयांत कशे पावले ते तांकांच खबर ना। ट्रॉलरा वेले कामगार सांगता ते प्रमाण 60 लाखांचें लुकसाण जालां। हणजूणच्या पोलिसांनी सुवातेर वचून परिस्थिती पळयली। मैं वो तमिलनाडु वाला है। 60 लाख रुपए खर्ची को ये बोट को नुकसान हुआ। लॉस कितना? पूरा लॉस हुआ है। वो थोड़ा थोड़ा सामान मिलेगा ना, इसलिए 40 लाख रुपए का अभी लॉस हुआ। अभी मच्छी भी है अंदर? मच्छी थोड़ा है, वो पूरा हेल्प करने वाले का दिया। कारवार की बोट येयल्ली आहा बाय एक्सिडेंटली कितें जालें आनी कितें कांय खबर ना, कित्याक चड डिपाक आसता इसवणाचे पिले व्हडले व्हडले नुस्तें मारून चड म्हणजे 50-60 वळांच्या भायर आसता। ती अचानक कितें हांव नकळो धुळे जालें कितें जालें आनी तेंचें कितें जालें देवाक खबर। ती अचानकपणी कितें येयल्ली 3:30-4 सुमार अचानकूच आमचे ते बाय मिस्टेकीन आमचे वागातर पळय हांगा बीन आतां खालपांनी पडली, तर ती बोट साल्वार करपाक कशें ना आमचे कडेन येयले ते, पूण आमी सांगलें आमी साल्वार करूंक शकना कित्याक ताका आदारूच ना कितें करपाक, आमची मिशिनां जावं कितें घालून काडटली जाल्यार। तर म्हण ते बाबडे येयले, तेंचे नशीब पात्रांव आतां कोण आतां येवपाचो आहा तेंचो पात्रांव मेळून भितर आतां ते कामदार आनी सगळे आपले सामान काडटात। तर म्हण आयज कांय हास्सो व्हडलो जालें ना, कोणाक कांय जालें ना देवाच्या नांवार, फक्त डॅमेज जाता म्हणून नुकसाण तेजी बोटीची। कसो येयलो कितें जालें आनी कितें तें तेंकांच खबर आहा। जे लोक आहा तेचे ते सांगता की ते फिशींग करपाक उडपीच्यान भायर सरलेले, पूण मदीं दर्यांत गेल्या उपरांत तेंचें इंजीन बंद पडलें आनी बोट हळू हळू हे वटेन ट्रॅव्हल जायत येयली, सो ते येवन हांगा लागले। गिव ए कमर्शियल ब्रेक।